Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आप हायकोर्टाचो रिटायर्ड ज्यूज नेमून ज्युडिशियल चौकशी मागता. I call upon the government to immediately, within 24 hours, appoint a retired High Court judge to hold a judicial probe into these manipulations which are there, or admit that as a chief minister, as a government, you are part of these manipulations, that you are playing with the people of Goa. खूपशा जाग्यांचेर CCTV आसा. कोण कोण खंय खंय वताले त्यो CCTV तुम्ही तपासच्यो. आमचे कडेन मागचे न्ही ताचो रेकॉर्ड. काँग्रेस म्हणटा पोस्ट स्क्रॅप करून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान परत भरचे. घडला ताची CBI चौकशी करात. गव्हर्मेंटान जे पोस्ट अशा पद्दतीन भरल्या, म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जातकीर जे पोस्ट एडवर्टायजमेंट करून भरपाचो प्रयत्न जाला ते सगळे पोस्ट स्क्रॅप करचे. हाजे टोटल सगळो डॉक्युमेंट्स हे सगळे ताब्यात घेवपा लावचे. ताजी इन्क्वायरी CBIच्या मार्फत जावची आनी रिक्रुटमेंट प्रोसेस फूल हो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फत करपाचे डिमांड आमी आज गव्हर्नरा कडेन केल्लो आसा. This is the case, it is of total corruption, and such type of case has to be, the government has to take action and show its the reality, what is the check of reality on every Goan youth that is aspiring for a job. This is the fit case for the vigilance. Vigilance could have taken this sumoto, but vigilance are daring na, कारण it comes under the chief minister. सरकारातल्या आमदार मंत्र्यांनी फाफडूंक सुरू केला. मायकल बॉट दाखयता मुख्यमंत्र्याक. Mukhyamantri needs to step in and check in this aspect, because Minister for PWD हो वेगळो आहा आनी चीफ मिनिस्टर तितून डायरेक्टली आपूण इनवॉल्व जावंक ना. ह्या टायमार इनवॉल्वमेंट तेजें आसचें आनी क्लियर देर जर इट इज जस्ट एन एलिगेशन जाल्यार दॅट ऑल्सो शूड बी क्लियर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. गोवा फॉरवर्ड फिर्याद घेवन चल्ल्या हायकोर्ट आनी वेंचणूक आयोगा कडेन. आमी हायकोर्ट आनी इलेक्शन कमिशनाक पिटिशन करपाचें आहा. बाबूश मोन्सेरातान क्लियरली सांगिल्लें आहा की पयशे घेवन नोकऱ्यो दिल्या. आमकां इन्फॉर्मेशन आहा ते भशेन BJPचे लिडर वर्करांक नोकऱ्यो दिवपाक रोकड जाल्ल्या. आज आमी ट्राय करता. इलेक्शन कमिशनाक आमी सांगताले पळय एक इशू असो आहा, नोकऱ्यो दिवप आनी इलेक्शना भितर रिलेशन कितें आहा. वाय शूड जॉब्स बी रिलेटेड टू इलेक्शन. इलेक्शन येता म्हणून बेगीन नोकऱ्यो म्हळ्यार कितें. बाबू म्हणटा आपूण हातूंत ना, तो पक्षाचेर धुकलून मेकळो. आम्ही केन्ना पयशे घेवन नोकरी दिना. गेली 4 इलेक्शनां जिखला सगळे फुकट नोकऱ्यो. आनी दुसरें तें बाबूशाक मत तें म्हाका खबर ना. तेणें कित्याक पार्टीचोच आमदार दुसऱ्या आमदाराचेर पार्टीच्या एलिगेशनां करता. ते पार्टी पळयतली, पार्टी डिसिशन घेतली. BJPचो प्रदेश अध्यक्षूय मुख्यमंत्र्याचेर धुकलून मेकळो. हांव तांचे कडेन ह्या विशयाचेर डिस्कस करता. त्या नंतर कारण एक्झॅक्ट कारण तो पार्टी रिलेटेड जरी म्हटल्यार पण तो बेजिकली सरकाराच्या हाच्या संदर्भातलो बरो विशय आसा.